संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी चालू आशिल्लें पावसाळी अधिवेशन शांतीकायेन जावचें म्हण आवाहन केलां। विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीर जे विधेयक तयार केलां ताचेर योग्य ती चर्चा जावची आनी हें विधेयक पारीत जावचें हे खातीर सगळे प्रयत्न आसात अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी हांच्या फुडारपणाखाला परीक्षा प्रणाली सुदारपा खातीर एक उंचेल्या पावंड्यावयली कृती दळाची घोशणा केल्या। हो दळ परीक्षा लीक प्रूफ आनी तंत्रज्ञान आदारीत करपाचे मार्ग सोदून काडटले। एनटीए परीक्षेत सुदारणा करपा खातीर स्थापन केल्ल्या खासा कृती दळाक इस्रोचे आदले अध्यक्ष एस सोमनाथ, आयबीचे आदले संचालक तपन डेका, आयआयटी चेन्नईचे संचालक व्ही कामकोटी, आदली शिक्षण सचिव अनिता करवाल आनी लॉजिस्टीक तज्ञ अमृतलाल मीना आसतले। विद्यार्थ्यांच्या फुडाराकडेन खेळपी लोक आतां बंदखणीत उरतले अशी खर शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या। देशविरोधी भावना पातळावन राज्याचो धर्मीक एकचार इबाडप्यांचेर गोंय पुलीस कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। शांततायेन आंदोलन करप हो लोकशाय अधिकार आसा अशें सांगत ह्या अधिकाराचो गैरवापर करप्याचेर कडक कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां। यूथ फॉर भारत हे संघटने वतीन आयज आझाद मैदानाचेर निषेध आंदोलन आयोजीत केल्लें। नीट आंदोलकांच्या सभेत उमर खलिताक तेंको दिल्ल्याचो आरोप करत ह्या आंदोलना वरवीं खर निषेध व्यक्त केलो। आंदोलनात सहभागी जाल्ल्या तरणाट्यांनी राष्ट्रगीत, एकता आनी सामाजीक एकचार हाचो तेंको दर्शोवपी घोशणा दिल्यो। पेडणे मतदारसंघातल्या बायलांक सशक्त करपा खातीर तशेंच तांच्या कलागुणांक वाव दिवपा खातीर कृत्रीम वस्ती तशेंच आकर्षक फुलां तयार करपाचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजीत केल्ले। ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हजर आशिल्ले। ग्लासगो राष्ट्रमंडळ खेळांत भारतीय खेळगड्यांचे उत्कृष्ट प्रदर्शन चालू आसा। ऑलिंपिक पदक जैतिवंत वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हांणी ह्या सर्तींत उत्कृष्ट प्रदर्शन दाखयत 48 किलोग्राम वजन गटांत वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हिणें भांगरा पदक मेळयलां। दादल्यांच्या गटांत 60 किलोग्राम वजन गटांत ऋषिकांत सिंग हांकां दुखापत जाल्ल्यान रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें। दोपराक दुखापत जाल्ल्यान भांगरा पदक मेळोवपाक ताका अपयश आयलें। गुरू संत रविदास हांच्या 650व्या जयंती निमतान भाजपा खासा कार्यावळ आयोजीत करतली। 20 फेब्रुवारी 2027 ह्या दिसा ही कार्यावळ जातली। गुजरातांत सेगीत 4 दीस पावस पडत आशिल्ल्यान थंय अलर्ट जारी केला। तशेंच फुडल्या 24 वरां भितर 18 जिल्ह्यांनी व्हड पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान जाहीर केल्या।